जे आयज हांगासर पळयल्लें आसा की हांगासर उदक जें वता हें खंयसर न्हू की खंयचो धबधबो न्हू हो जावन आसा आमच्या मयड्या बामोड्या हांगासरल्या टाकयेचें गव्हर्मेंट टाकयेचें उदक। आनी हें उदक जावन आसा अशेंच कितलो तेंपूच जालो असो वता। आमी खूब फावटी ट्राय केली की कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन जावं जो मनीस आसा कन्सर्न तेजे कडेन ही कंप्लेन पावयल्ली आसा आनी हें आजुनूय चालूच आसा। सो आयज म्हाका दिसलें की जें चलना पळय हें आमकां गव्हर्मेंटाच्या नजरेक हाडपाक जाय आनी ताका लागून आयज हांवें ही एक स्टेप घेतलेलें आसा। तेंप जालो चालूच आसा। खूब जाणांक आमी सांगून पळयलें जे डिपार्टमेंटाचे मनीस आसा जो कोण हांगासरलो जो लोकल मनीस आसा जो आमचो पंच मेंबर आसा ताका सुद्दां सांगून पळयलें की हेजेर कोण कांय एक्शन घेयना। आयज म्हाका दिसलें की हे सगळ्यांच्या नजरेक हाडचें ही गजाल जी हे हांगासर जें घडटा तें सगळ्यांच्या नजरेक हाडचें म्हणून एक म्हजो प्रयत्न जावन आसा। ताका लागून हें हांवें आमच्या लोकल आमचो जो प्रतिनिधी आसा ताका आफोवन हांगासर हें उगड्यार घालचें म्हणून तेजे कडेन एक विनंती केली आनी आयज तो येवन हांगासर खरेंच तेणी येवन हेची दखल घेतली। हेच्या बद्दल हांव तेजें अभिनंदन करता आनी हे सगळ्यांच्या नजरेक हाडटलो। तशेंच आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता की जो मनीस हांगासर जो आसा तो उदक सोडपाक जो बंद करपाक आसा तेजे कडेन तेजेर कारवाय करची। जर ताका हें काम नाका जाल्यार कोणाक दुसऱ्याक दिवचें, कित्याक हें अशें उदक वेस्ट करप हें सारकें न्हय। म्हाज्या हिसपान हें सारकें न्हू हें उदक जें इतलें वेस्ट करता पळय तें। सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन की हेजी दखल घेतल्या अशी आनी हो प्रश्न आमचो सोडयतले म्हणून।